17 तारखेर जाल्ल्या आयपी बोर्डाच्या मिटिंगेक सीएम नासलो आनी तेजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगूय जावन आसली. न्यूज आमी पब्लीश केल्ली. आतां काँग्रेसीन हो विशय लावन धरला आनी आयज काँग्रेसीच्या यूथ काँग्रेसचो फाटो आहा तेणी आयज हांगसर आयपीपी ऑफिसचे घेराव घातलो. जाल्ले व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले काय ना इतकेच सांग. एटलीस्ट यू सॉ हिज पिक्चर. ते सांगपाक म्हाका तुय पळोवना हांव तेच म्हणटा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाला काय ना इतलेच जाय प्रेझेंटेशन मीटिंग. आय एम अ ऑफिसर इन द बोर्ड एंड माय स्टँड रिमेन्स एकूच. मिनिट्स जाल्या उपरांत हायन जाल्या उपरांत आम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाला काय ना इतलेच सांग. व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्ले काय ना मिनिट्स म्हणटा ती तुमकां जाय तशी आम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स पयलीं की तुमी तो परत परत आमकां हो ऑफिसर सांगता की पेपरार जी न्यूज येयल्या ती आमी दिवंक ना, ती सारकी न्हू, ते पासूय जावंक ना म्हूण सांगता तो. ते कांय जावंक ना म्हणटा, मिटींग कंप्लीट जावंक ना, जो मिटींग इनकम्प्लीट आसा. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तुजो सीओ जो गायब आसा त्या सीओन फाल्यां ज्या जाग्यार आसा थंयसून प्रेसाक क्लॅरिफिकेशन दिवचें, नाजाल्यार आमी फुडली कारवाय करतले. आमी परत येतले मेळपाक आनी सत्य कितें आसा तें गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. कित्याक सीओत आतां तो म्हणटा आपूण कांयच उलोवंक शकना, तो बाकीचें सगळें सांगता. परत आमी सांगता की तो सगळें सांगता, फक्त एकाच प्रश्नाचें उत्तर दिना की सीएम पर्रीकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग तेणी केलें जावं पर्रीकार ते मिटिंगेक आसलो तेचेर म्हणटा तो आपूण कांयच उलयना, तेचेर आपूण उलोवंक शकना. यूथ काँग्रेसीन आयपीच्या बोर्डाक घेराव घातलो. तांकां सीईओ विशाल प्रकाश मेळोना, बोर्डाचो ओएसडी तुळशीदास पै तांकां मेळ्ळो. काँग्रेसीन फक्त स्टार्टींग पासून एंड मेरेन सुमार एक वर एकूच प्रश्न केलो. ह्या मिटिंगेक मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जालें म्हणटा, ते खरेंच जाल्लें काय ना. पण तुळशीदास पै जे ओएसडी आसा लास्ट मेरेन तांकां सांगलें ना की जाल्लें काय ना. तो म्हणटा फक्त की मिनीट जो पर्यंत सायन जायना बोर्डाचे मिटिंगेचे तो पर्यंत आमी कांयच भायर डिटेल्स दिवपाक शकना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळेकर वांगडा लोकीत शिलकार स्टुडंटा खातीर.